Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पोन्ने गोयच्या वादग्रस्त बांदकामाच्या राजकारणात मायकलाचे फंड 48 वरां भितर बांदकामाचेर एक्शन जायना जाल्यार 2 लाख लोकांचो जमाव म्हूण मायकलाच्या शिटकावणी उपरांत हांव न्ही तो न्ही हो सुरू. आयज एजिटेशन थिंगा चालू जाल्ल्या हांव गोंयभर लोकां कडेन मागता जो तो चीफ मिनिस्टर फाल्यां 2 दिसां भितर हेचेर डिसिजन घेयना जाल्यार गोंयचो लोक डिसिजन घेतलो. जर तर जाय जाल्यार आमी सगळीं वांगडा थिंगा वचपाचें. आयज जे एजिटेशन चालू जालां, हंगर स्ट्रायक चालू जाल्या, चेन हंगर स्ट्रायक, म्हाका दिसता गोंयचो लोक थिंगा उलो मारी जाल्यार 2-3 लाख लोक येतलो थिंगा. डेमोलिश करता, हे करता, ते करता, तो सरकारान आसा. तो सरकारान जर आसून तो भायल्यान कित्याक उलयता? ताणें प्रमोद सावंत सरळ एक राजिनामो दिवप आपल्या जायना, तो आपल्या कांय कोण आयकना. तेन्ना निर्लज्जपणान भायल्यान रावन तो बोबो मारता पळय ते कोतो येवपाक ना. जे तूं ओल्ड गोवाचे उलयता न्ही जाल्यार ते म्हज्या टायमा भितर जाल्लें काम न्हू हें. जेन्ना म्हणजे नदरेक जेन्ना येयले हे म्हणजे खूब पयलीं जाल्ले ताबडतोब चवकशी करपाक लायिल्ली आनी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा ऑलरेडी की असले जे कितें पयलीं कोणी मिस्टेक केल्ले आसात ते ताबडतोब फाटीं घेवचे, रिव्यू करचे म्हूण इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. So Babu Kawekar is admitting that BJP government has done the illegalities because Narendra Modi and Amit Shah must be pressurizing them not to revoke the permission. As per my inquiries, the town planning department permissions were issued to one Jose Mari Govia Pinto when the BJP government under Mr. Lakshmikant Parsekar, when the late Francis D'Souza was the town and country planning minister in that BJP government. Mr. Philip Neri, he better come out with proper truth of all this mess they have made it. Your silence has killed Goa. Before the 3rd, if this is not done, if the structure is not demolished, please, the people of Goa will show their power. लीगल ओपिनियन फाल्यां मेळटा. तेजो ओपिनियन कितें आसतो कितें ते आमकां हे ना, पूण हे बेसिसाचेर आमी तुरंत आतां 30 तारखेक मिटींग जी आपयल्या त्या मिटींगेर स्टॉप नोटीस काडटा तिका आनी रिवोकेशन ऑफ दॅट लायसन्स प्रोसेस चालू करपाचो. बांदकामाचेर एक्शनीक सध्या फेस्ताची डेडलायन. बोट मोदी शाहीचेर मोडलें ना जाल्यार इशू इलेक्शन मेरेन आसाच. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.